पोर्तुगीज तेंपार ही तार न्हंय येरादारी आनी लोकांक यो वच करपाचो एक म्हत्वाचो मार्ग आशिल्लो। कड्डणां, फळां, भाज्यो आनी बाकीच्या म्हालाचें ह्या न्हंयतल्यान ट्रान्सपोर्टेशन जातालें। 1960 थंय पूल बांदलो। पोर्तुगीजांनी ह्या पुलार गोंय सोडून वतना बॉम्ब ब्लास्टूय केल्लो। आतां हो पूल सापूच वायट परिस्थितीन आसा। पूल मोडून परत बांदा ना जाल्यार नवो तरी बांदात म्हूण लोक मागतात। गोवा लिबरेशन जावच्या पयलीं हांगा बॉम्बिंग जाली कळ्ळें, तेन्ना डॅमेज जालो, रिपेर करून तो तसो यूज केला आनी आतां पळोवंक जाल्यार इतकी हेवी ट्राफीक वाडल्या की ह्यो ब्रीज हें ना आतां स्ट्रेंथ वायज घट ना तो कितें तरी पॅरलल हांगा बांदपाक जाय। नेरो आसा हय, वन वे आहा, दोन गाडी सुटना, खास करून व्हडले गाडी येयत जाल्यार दोन सुटना। ट्रॉफिक खूब जाल्ली आसा जाणा, तेन्ना कमीत कमी एक अर्द्या वर सुमार ट्रॉफिक जाम जाता आनी खूब वर्साचो पूल हो जाणा, तेन्ना कितें तरी सोल्युशन करून नेवप आसचो, नाजाल्यार तेकाच कितें कितें सायडीक करून कितें तरी करून तें हें करचें आनी ट्रॉफिकाचो प्रश्न सोडोवचो। कित्याक इतलो त्रास जाता, 5:30 जाली काय ना 8 टका त्रास जाता रातची। तसंच सकाळचे 8:30 पळय सुरवात जाता ती 9:30 पासून ट्रॉफिक जाम जाल्ली आसता। लोकांची करनाय जाता सारकी। तेजेर आमदारान जावं कोण PWD मिनिस्टर आहा तेणें लक्ष घालून तें बेगीन करचें। नगराध्यक्षाक विचारल्यार तो सांगता कावन्सिलान खंय पूल रिपेर करून आनी एक पॅरलल पूल बांदपाचें म्हूण थारायला। आमी आतां ते कावन्सील मिटिंगेक, ऑर्डिनरी कावन्सील मिटिंगेक जे एक एजंडान एक हें घेतला की डिसिजन ऑन कन्स्ट्रक्शन ऑफ पॅरलल ब्रीज एंड रिपेर ऑफ एक्सिस्टींग तार ब्रीज। जो ब्रीज कितलींशींच वर्सां जो हायवेकसून तार नदी वरसून आमच्या म्हापशाक जोडटा, तो ब्रीज कितलींशींच वर्सां अनरिपेर्ड कसो आहा आनी तेजेर हेवी व्हेहिकल्स म्हणजे हायवे वरसून येता हेवी व्हेहिकल्साचो हे चड आहा। म्हणून आमी ह्या कावन्सील मिटिंगेक असल्यो दुर्घटना घडच्यो न्हू ज्यो ह्या दिसांनी गोंयांत घडल्या, त्या खातीर आमी एक एक्झिस्टींग ब्रीज हो रिपेर करचो आनी प्लस पॅरलल ब्रीज एकाच म्हणजे हो वन वे जावन आनी एक पॅरलल ब्रीज काडून हे करून तो आमी हे प्रपोजल आमी हायवेज PWD हायवेज धाडपाचें आमी ह्या मिटिंगेक डिसिजन घेतलें। तारीवेल्या ह्या पुलाचे कुडचडे सावड्डे जावचे पयलीं सरकारी पावण्यार हालचाली जाल्यार म्हापशेकार सुटले। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टी।